तर आयज आनी एक रेस्टॉरंट हांव तुमकां दाखोवपा आयला. आयज आमचे गोंयकाराचे रेस्टॉरंट तांच्यांनी आनी एक रेस्टॉरंट ओपन केला. तुमी वळखताच आसतले. तांचें नांव आहा सायमन. तांचे अशे 4-5 रेस्टॉरंट आनी आसा. सगळे रेस्टॉरंटचे आमी व्हिडिओ करूया आनी तुमकां दाखोवया आमचे गोंयकार खंय खंय पावला ते. तर तेज्या आनी एक रेस्टॉरंट आहा हांगासर हॉन्स्लो हाय स्ट्रीट म्हणटा थिंगा हांव आतां सद्या येयल्लो आसा. हेजे पयलीं बी आमचे व्हिडिओ आमी ऑलरेडी केल्ले आसा. ते पळोवंक ना जाल्यार सकयल तुमकां व्हिडिओ मेळटले. पण हांगासर येवपाक तुमकां हे बस दिवची पडटले. 237 बस आहा आनी तशेंच भरपूर बसी आहा हिंगा येता. हॉन्स्लो हाय स्ट्रीट आतां हांगासर. जर तुमी ड्रायव्ह करून येता जाल्यार तुमकां ड्रायव्ह करून येवपाक पार्किंग ऑप्शन्स आहा थिंगा. ट्रिनिटी शॉपिंग सेंटर आसा आनी अशें भरपूर सेंटर आहा. त्याच भाशेन तेंचे रेस्टॉरंट जे आहा ते हांगासर यो एंट्रन्स आनी हेजे भितर या आमी आनी पळोवया. असे भरपूर खुबशे असे रेस्टॉरंट तुमकां हांगासर दिश्टी पडटले. आनी आमी पळोवपा येयला एक्चुली हॉट एंड रेड हॉट चिली पेपर म्हणून रेस्टॉरंट आहा ते पळोवपा येयला. वेज मंचाव 499 सूप, चिकन मंचुरियन 5.5 पाउंड, प्रॉन मंचुरियन आहा, वेज एंड हॉट चिकन सर. तर आता हे फास्ट फूड आता हांगासर कितें कितें मेळटलें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी फटाफट तुमकां जेवण इंडो चायनीज म्हणटा पळय जे आमी गोंयान खाता न्ही, इंडो चायनीज म्हणून चायनीज जेवण खाता न्ही ते एक्चुली फूल चायनीज न्ही, ते इंडो चायनीज खाता. त्याच भाशेन तुमी ओरिजिनल चायनीज खावपाक गेले न्ही ते आमकां आवडपाना देसी लोकांक. कित्याक सांग आमी जे चायनीज फूड खायत येता न्ही ते चायनीज लोक पासून खाल्यार रावंड जाता हे आमचें जेवण आमकां खबर ना. तर इंडो चायनीज आमी जे खाता न्ही गोंयांत ते इंडो चायनीज ते तुमकां हांगासर मेळटले. ते टेस्ट ते सूप मंचुरियन चिकन लॉलीपॉप ते सगळे आमी खाता न्ही ते हांगासर. ते ऑप्शन्स बी हांगासर आहा. ह्या रेस्टॉरंटाचे ओनर बी ऑफ सायमन आनी मेलकम. तर हांचेच रेस्टॉरंट आहे. आता हांगासर आमी तुमकां दाखोवपाक येयला. तर हे बाय आतां करतले कितें करतले चिकन लॉलीपॉप. सर हांगासर कितें आहा फूल जे आमी चायनीज स्टायल खाता न्ही ते तुमकां सगळें मेळटलें. सर फूल ऑर्गनायज चायनीज स्टायलींग जे इंडियन हॉटेलांत जर तुमकां पळोवन आसतले जाल्यार आमचें कितें 5 स्टार हॉटेलांचे एक्सपिरियन्स हांव तुमकां सांगता. तेतून कितें चायनीज रेस्टॉरंट आसता, गोवन रेस्टॉरंट आसता. फक्त गोंयानूच असले 5 स्टार हॉटेल्स आसतात. तेतून एक एडिशनल किचन आसता गोवन किचन. त्याच भाशेन हांगासर तुमकां चायनीज पळय फूल स्टायलीन हांगासर हे भाशेन हे अशें उरता. आनी हातूंत तुमकां फास्ट फूड फटाफट तुमचें जेवण तयार जाता. कितें हाय रेंज आसता, गॅस एकदम फास्ट फूल फ्लेमींग जाता. आनी असले चूल घरांनी आसना कित्याक घरान आमी तितलें फास्ट जेवण करना. ताका लागून आमी फास्ट फूड हे भाशेन उरतले. तर आमी हांगासर पळयतले कितें कितें मेळटा फास्ट फूड कितें कितें आहा आनी मेनू कितें कितें आहा तुमकां फूल तुमकां डिस्क्रिप्शन मेळ्ळें. आनी एड्रेस कशें येवपाचें ते बी तुमकां सगळें डिस्क्रिप्शन पयल्यार कळटलें. आनी व्हिडिओ भरपूर येवपाचे आहा ते पळोवन घेयात आनी कशें येवपाचें हें तुमकां कळटलें. आनी ह्या रेस्टॉरंटा बद्दल 2-3 उतरां आनी थोडें इन्फॉर्मेशन तुमकां म्हाज्या पेक्षा चड हांगाचे ओनर दिवपाक शकता. ते जावन आसा सायमन आनी मेलकम. हे जावन आसा सायमन आनी ऑल द वे फ्रॉम गोंया वास्को. बाब सायमन आतां हे रेस्टॉरंट तुमी न्यू ओपन केला. आतां केन्ना ओपन जालें ही? हे ओपन जाले 5 म्हयने जाले ओपन केला आमी इंडो चायनीज रेस्टॉरंट. सो आमी हिंगा प्रॉपर इंडो चायनीज करताय लायक नूडल्स जावं फ्रायड रायस जावं चिकन मंचुरियन लॉलीपॉप्स चिली चिकन. सो सगळे इंडो चायनीजानूच आहा. इट्स फ्युजन ऑफ इंडियन आनी चायनीज. सो ताका लागून ताका इंडो चायनीज म्हणटात. आनी कसो रिस्पॉन्स गोंयकार येता वो सगळे तरेचे लोक येता हांगासर? हिंगा सगळे तरेचे लोक येता बट आमकां चड सपोर्ट आतां गोंयकारांचो मेवता. इंडो आय मीन लोकांकूय आमच्या गोंयकारांक चायनीज भरपूर आवडटा. सो ते येताय नूडल्स खावपाक. और मांचाव सूप आमगेलो बरो पॉप्युलर. सो लोक मांचाव सूप पिवपाक येताय.
आनी तशें करून जायते आमगेले गोवन मेंबर्स आहाय ते हेल्प करपाक आमकां तशेंच गोवन एफिलिएशन ग्रुपाचे मेंबरान तेजेर आमी डिस्कावंट घायलो आहा की आमकां हिंगा येवन हें केलें जाल्यार डिस्कावंट दवरलो आहा तेच भाशेन मायकलूय आमकां सपोर्ट करता आमगेले इंडो चायनीज प्रमोट करपाक आपल्या ग्रुपार सो ते भाशेन आमकां फिडबॅकूय मेळटा गोंयकार जायते येताय गोंयकारांक खबर नासलोली आमी ओपन केलें म्हणून सो तेका लागूनच गोंयकारांच्या आदारान आमी हे सपोर्टाचेर हे आमी आतां जायतो पॉप्युलर जाले हे रेड हॉट चिली पेपर म्हणून रेड हॉट चिली पेपर मेलकन आमी मेन्यू आयटम्स आमी सगळ्यान पॉप्युलर आहा आमची चिकन लॉलीपॉप अँड व्हेरी फ्यू रेस्टॉरंट्स ट्रिपल शेजवान रायस म्हणून आमी करता वीच यू गेट इन बॉम्बे अँड यू गेट इन गोवा ऑल्सो तर चडशे रेस्टॉरंट कोण ना तो वी डू अमेरिकन चॉप्सी वी डू शेजवान चॉप्सी वी डू ट्रिपल शेजवान रायस ट्रिपल शेजवान नूडल्स वी ऑल्सो डू समथींग व्हेरी पीपल हू जस्ट वॉन्ट अ स्मॉल मील कोणाक धाकटेशें कितें खावपा जाय जाल्यार आमी नूडल्स अँड मंचुरियन कॉम्बो मिली करता वीच इज व्हेरी पॉप्युलर अँड दॅट वी सेल ओनली फॉर $7.99 इफ देट अँड वी हॅव लॉट ऑफ ऑफरय आमकां जायते करता सो ऑन उबर इट्स सो anybody wants to take it for takeaway, you can always order from Uber Eats. आमी किचनान भितर या आनी आमकां जाय ते भशेन आमी जेवण तयार करया आनी तुमकां दाखयता हांगासर जेवण कशें तयार जाता तें कायल तापले उपरांत कांदे घातला हाणें तर फूल रेसिपी दाखयना तुमकां ह्या भशेन फटाफट जातलें हांगा कामां झटपट सॉस तितले शॉर्ट टायम आसता तितले टायमा भितर तुम करची गुणोवची पडटा Dark soya sauce. एक कलर पळयात चिकन लॉलीपॉप घातले आता चिकन लॉलीपॉप घालून हे टॉस करप त्या सॉसा वांगडा गार्निश इल्लो कॉर्न स्टार्च ह्या भशेन टॉस केले बरो घमघमाट एकदम बरो वास येवपा लागला हे जाले आमचे चिकन लॉलीपॉप तयार सगळे काढून घ्या कढईसून काय सुटपा जायना हा 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 इल्ले गार्निश सिंपल गार्निश ब्युटिफूल आता हे आम्ही मागीर टेस्ट करूया आता नेक्स्ट रेसिपी पळोवया भाजी घालून भाजून घेवपा लागला आता नूडल्स टोमॅटो पेस्ट न्हू ते टोमॅटो केचप इल्लें मीठ and Szechuan chili flakes. आता शेजवान नूडल्स जावपा लागला हांगासर हाय 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 कलर पळयात जगास हे जाले नूडल तयार तर पळयताच तोंडान रूच येवपा लागला नाइस एंड सिंपल प्रेजेंटेशन ब्युटिफूल प्रेजेंटेशन एकदम सुंदर एकदम टेस्टी पळयतात एकदम खावं अशें दिसतलें पळोवपाक हे मागीर खावया आनी एक रेसिपी उरला आनी एक 2-3 करया आनी सगळे वांगडा खावया हे नूडल हा 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 होय 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 पळया कलर पळया आनी ते कितले परफेक्ट जाल्ले आहा एकदम आता फ्रायड रायस सॉस घातले मीठ टकाटक रोकडे देवे जाले फ्रायड रायस तयार तुमकां ऑप्शन्स आहा हांगासर वेजिटेबल फ्रायड रायस चिकन फ्रायड रायस प्रॉन फ्रायड रायस अशे वरायटीज मेळटले भरपूर हे तेच म्हणून ना एक सिंपल गार्निश आनी जाले चिकन फ्रायड रायस तयार
रेट बी एकदम सवाय हा, चड म्हारग बी ना. आता मंचुरियन तो आवाज बरो दिसता म्हाका, चुरचूर चुरचूर जाता ते. चिकन घातले, इतले शॉर्ट टायमान ते सारखे टायम टू टायम जावपा जाय. आता कितें घातले, जाले मंचुरियन तयार. चिकन मंचुरियन ग्रेवी, इल्ले गार्निश, मंचुरियन रेडी. ओके, आता कितले लोकांक रूच येयले आनी कितले फोटो प्रेजेंटेशन कशें दिसलें मातशें कमेंट सेक्शनान बरयात. त्या हिसपान आमी आनीक बरे बरे व्हिडिओ तुमचे मुखार घेवन येतले. आतां तुमी बरे नासतना आमकां कळटले कशें व्हिडिओ कशे आहा ते. फ्रायड रायस आहा, नूडल आसा, चिकन लॉलीपॉप, मागीर मंचुरियन. तुमचो फेवरेट कितें तें म्हाका सांगात आं कमेंट सेक्शनान. जशें की तुमी पयले तेंच्यांनी आतां ताजे ताजे तुमचे फुडें ऑर्डर दितात, ताजे ताजे तुमकां करून दितले. मिजाम प्लस ऑलरेडी रेडी आसता हॉटेलांनी. कितें तुमकां मिजाम प्लस रेडी दवरचें पडटा. येयल्ले तशें न्ही, कापले कापले कापले. पयलीं सकाळीं येयल्ले सगळे मिजाम प्लस तयार करचें पडटा. ते ऑलरेडी सगळे प्रिपेर करून दवरतात. तर जाता कितें, जेन्ना तुमी ऑर्डर करता फटाफट थिंगा शेफ आहा ऑन सायडीचेर तुमकां फटाफट जेवण तयार करून दिता. जशें की हांवें कितें कितें ऑर्डर केल्लें तें सगळें हांगासर आसा. शेजवान नूडल, मागीर सूप आहा हिंगा, चिकन मंचुरियन सूप, मागीर चिकन लॉलीपॉप सॉटेड, चिकन लॉलीपॉप सॉटेड, आनी मागीर चिकन फ्रायड रायस ओ किंवा एग फ्रायड रायस ओ व्हेजिटेरियन ऑप्शन बी आहा न्ही. व्हेजिटेरियन ऑप्शन बी आहा तुमकां, प्रॉन ऑप्शन आहा. तर प्रायस रिजनेबल आहा. जेवण आमी टेस्ट करून पळोवया आनी हे लोकेशन खंय आहा ते तुमकां सगळे व्हिडिओचेर कळटले. सगळे दाखयतले आमी खंय वचून कशें कितें करपाचें. तर जेवण एकदम सॉलिड, एकदम पळयतात एकदम भूक लागपा लागला आनी जेवण चड टायम वेस्ट करता आमी टेस्ट करून पळोवया. कितें भरपूर ऑप्शन आहा हांगासर. हां, तुमकां पळयतात रूच येतले. आतां लोकेशन बी बरें आहा, भरपूर लोक आहा हांगासर. तुमकां जाय थिंगा वचून तुमी जेवण तुमचें एन्जॉय करपाक शकता. शीत कडी उपरांत केन्ना केन्ना आमकां दुसरे वेगळे खावपाचें आसता. तेच भाशेन हे आमचे इंडो चायनीज. तुमकां सांगता सायमनाक खबर आहा कितें करपा जाय तें. परफेक्ट नूडल्स टेस्ट आहा, एकदम अप्रतीम. आनी तुमी येवन हिंगा खावन वचून म्हाका कमेंट सेक्शनान बऱ्यात आनी सांगात कशें दिसलें तुमकां. जेवण अप्रतीम आहा, वेल बॅलन्स. नूडल तो सॉस टच जर कितें आनी कितें एक्स्ट्रा जाय एक्स्ट्रा म्हाका लागना. तुमी एक्स्ट्रा आनी कितें जाय सोया सॉस जालें, मागीर चिल्ली विनेगर जालें, हे पासून तुमच्यान घालून खावपा जाता. एक बॉल पावपा ना बाबा, आनी एक मार रे, आनी एक मार रे. टेक अवे मारपा जाय. थँक्यू. चिकन मंचुरियन ग्रेवी. आता कितें ट्राय करता आमी चिकन मंचुरियन ग्रेवी. हेजे टेक्स्चर पळय बरें दाट. आनी जेन्ना सूप आमी आमकां कितें जाता, जेन्ना आमी सूप घेता न्ही, जेन्ना तुमचे फुडें टेबलाचेर येता न्ही, तेन्ना पयलीं आमकां कितें दिसता ते सॉस दाट सॉस ते चायनीज, आजू बाजून ते कोरिएंडर जाले, चॉप ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन जाले, हे जेन्ना दिसता न्ही तेन्ना आमचे एपिटायट जे भूक जे आहा न्ही तेन्ना एक्स्ट्रा वाडटा. सूप जरा म्हाका भरपूर आवडटा, स्पेशली मंचुरियन म्हणजे परफेक्ट बॅलन्स जाल्ले आहा. परफेक्ट म्हणजे परफेक्ट बॅलन्स जाल्ले आहा. फूल इंडो चायनीज जे आमी गोंयांत खाताले न्ही तेच टेस्ट हांगासर तुमकां मेळटले. तर नायस टेक्स्चर, टेंडर चिकन, बरें नरम नरम चिकन आहा, ताजें
सॉफ्टनेस आहा ओवर कुक्ड ना जितले ते तितले दिसता उरपा जाय चड शिजयलें कितें जाता पिस उरता न्ही तशें हांगासर ना मस्त तरेन आसा आतां नेक्स्ट वन नेक्स्ट वीक परतून येवचें पडटलें एक फावटी येवन कांय काम जावपाचें ना मंचुरियन रायसा वांगडा आनीक मजा येता चिकन फ्रायड रायस आणि मंचुरियन चिकन फ्रायड रायसान तुम्ही जेन्ना सूप घालून खाता न्ही जर मंचुरियन जालें ते सूप तेन्ना तेजो टेस्ट वाडटा डबल जाता आनी एक्स्ट्रा टेस्टी जाता हां म्हाका कितें एक्स्ट्रा तीख जाय पडटा तर हांव कितें करता म्हाज्या वांगडा एक्स्ट्रा चिली दवरता नाजाल्यार एक्स्ट्रा ग्रीन चिली घालपाक लायता जबरदस्त जाता त्या वांगडा आतां नेक्स्ट म्हणटा ते येता ते आमचो लॉलीपॉप खूब आमी खंय खंय वयता न्ही कितें कितें करचें पडटा कितले जाणां रुचयले लॉलीपॉप पळया कशें टेक्स्चर नॉर्मली खुबशे जाग्यार कितें करता लोक कलर घालून सारके तेजी टेस्ट चेंज करता वाट लायता कलर घातलेले म्हाका जेवण आवडना एक्चुली हातून नॅचरल जे टेस्ट आनी नॅचरल जे फ्लेवर कलर जे आनी जे नॅचरल येयल्ले आसा गोंया पासून कितें करता लोक तशे कलर खातात कलर जेवणान घातल्यार बरें न्हू जिवाक तातूंत नॅचरल टेस्ट आहा नॅचरल लूक आहा पळोवपाक गेल्यार सारकें तुमचे फुड्यान म्हाज्या फुड्यान केल्या तेंच्यांनी रेस्टॉरंटचें नांव हिंगासर आहा Red Hot Chili Pepper. रेस्टॉरंटचें नांव रेड हॉट चिली पेपर आनी खंय आहा लोकेशन सारकें आयसलँडा फुडें आयसलँड दाखयता तुमकां पळयता तुमी विडियो पळयता सारके कळटले विडियो सारके पळयत तुमकां कळटले कितें आहा तें सारकें कळटलें तर हे आसलेले हांगाचे एक्सपिरियन्स जर तुमी हांगासर येयले म्हाका कळ्ळें ना आनी फूड टेस्ट करून पळया तुमकां खूब मजा येवपाची आहा मेळ्या दुसऱ्या विडियोन नये लोकेशनार तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं रेस्टॉरंटाचें नांव कितें Red Hot Chili Pepper. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो कमेंट सेक्शनान कळोवपाक विसर नाका मेळ्या दुसऱ्या विडियोन तेन्ना पर्यंत तर पळयत रावा कोंकणी TV तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं